व्हॉट यू मीन बाय लेझी आय वो लेझी आय म्हणजे कितें कारण आतां लेझी मनीस समजू शकता पूण लेझी आय म्हणजे कितें आनी व्हॉट इज द रेमेडी ते कशें समजप कशें हें करप तेचेर मातशें विस्कटून सांगा. लेझी आय म्हणजे जशें नांव सांगता तुमचो एक दोळो लेझी असता. हो सो कितें जाता जेन्ना मोस्ट कॉमन वे सांगता तुमकां जेन्ना दोन दोळ्याच्या भितर चे वक्लाचो जो पावर असता तो डिफर जाता. फॉर एक्झाम्पल तुमकां सांगता एक 6 डायोप्टर आसा एक 1 डायोप्टर आसा आनी तेजो भितरलो डिफरन्स चड आसा जाल्यार 1 डायोप्टर जो दोळो आसा 1 डायोप्टर हांगा समज +1 आसा तुमकां हो मातसो बेटर न्ही ताका कमी पावर आसा सो ताचो नॅचरल पावर बरो आसा. हो बरो आसा आनी हो कमी आसा. सो आमचे दोळे कितें करता दे वर्क इंडिव्हिज्युअली. हो आपल्या तरेन काम करता हो आपल्या तरेन आनी जेन्ना मेकॅनिझम तुमी पळोवपाक वता दोळ्याचे मेकॅनिझम किंवा आय प्रोसेसिंग पळोवपाक वता बरो जो दोळो आसा तेज्या तो जसो काम करता तसो तो सिग्नलिंग करता आनी तेच सिग्नल ह्या दोळ्याक वता बट ह्या दोळ्याची तितली कॅपेसिटी ना काम करपाची. सो थोडे थोडे करून तो सप्रेस जाता. आनी समज हें केन्ना जाता जेन्ना तुमी प्रॉपर वक्ल लावना प्रॉपर आय ग्लासेस किंवा आय करेक्शन तुमी जेन्ना करूना तेन्ना जाता. सो जेन्ना तुमच्या दोन दोळ्याच्या मदले विस्त दोन लाईन कमी असता एकामेकाचे कंपॅरिजनान आफ्टर युअर आय करेक्शन करून सुद्धा ताका आमी एम्ब्लायोपिया म्हणटा. अच्छा ओके किंवा लेझी आय म्हणटा.